संजय स्कुलात शिकपी खासा विद्यार्थी दुसऱ्या मजल्यावेल्यान पडिल्ल्यान गंभीर जखमी जालो. ताका जीएमसीत ऍडमिट केला. तो भायर उबो आसलो तिसोर आधार कार्ड ताची माय भितर गेल्ली डॉक्युमेंट्स दिवपाक आनी तो रेलिंगाचे तिसोर भायर पळयतालो सकला हांगा बरोबर बीम पडलो. पयलो पत्र्यार पडलो, पत्र्यातल्यान सकला पडलो जमनीर. संजय स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर सायक्लॉन शेल्टरात वेगळी वेवस्था करची म्हूण संजय स्कुलाच्या चेअरमॅनान खंय कलेक्टरा कडेन मागणी केल्ली. मात ताचेर कांयच जालें ना. We have requested collector to give us the cyclone shelter to use during the school time, and as and when it is required during emergencies or during natural calamities, we will hand over immediately. पण somehow म्हाका दिसता प्रशासनानय थोडेशे संवेदनशील जावपाक जाय. आमदार कार्लोस म्हणटा घडणुकेक जबाबदार मनशाचेर कारवाय करची. There has to be an accountability and somebody has to answer for this. Whoever it is, however high or low, I will demand that the police must register an FIR and prosecute whoever is responsible. This is gross negligence. This is endangering lives of individuals. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आणि चेतन गवस.